बायणा वास्कोची जी घरां मोडटात तांची पुनर्वसणूक करून दिवची असो थाराव मुरगांव पालिकेन घेतला। 121 नुस्तेमार भावांची घरां जी मोडल्यात तांची पुनर्वसणूक करची असो निर्णय बसकेंत घेतला आनी ताचो थाराव पुनर्वसणूक बोर्डाक धाडून दितले अशी माहिती नगराध्यक्ष दीपक नाईक हांणी दिल्या। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। केस आहा पळय ती कोर्टान चालू आसा। बायणाची कोर्टान केस चालू आसा, सो आमी कांय उलोवंक शकना। तांकां स्टे हाड, तांकां डेमोलिशन कर, हे सगळे कोर्ट डिसिजन घेतलो। आमी फक्त आमकां दिसता की तांकां समज डेमोलिशन करता जाल्यार खंय तरी रिहेबिलिट करपाचें। आनी युनियन सगळ्यांनी म्हटलां की समज तांकां समज डिमोलिश करता जाल्यार आमी एक रेजोल्युशन घेवन एक रिहेबिलिटेशन बोर्डाक धाडपाचें की तांकां रिहेबिलिट करपाचें। हेच आमी मेजर डिसिजन। आमचो लिओ वॉर्ड नंबर 9 कावन्सिलर लिओ रॉड्रिगीस जेन्ना एक घरां बायणाची घरां डॅमोलिश करताली जाल्यार तो लास्ट टायम म्हाका सांगतालो की तेमकां रिहेबिलिट केला म्हणून। सो हांव लिओबाक विचारपाक सोदता, आज सगळे आमचे फिशरमॅन येयल्ले आसा, सो तेणी सांगपाचें की तेमकां खंय रिहेबिलिट केला ती।